Page number 10, A21. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी 17वो आयतार साद्या काळांतलो समरोमताव. आयज जावन आसा 5वो दीस नोयनाचो. आयज आमी सृश्टींत कशे भाशेन आमच्यान देवाक अणभवूंक जाता, कित्याक देव हिंचोर आसा, सगल्याक आसा म्हणटा आमी. म्हणून आमी पळयतले हांव सगल्या वस्तूंनी तर आमी ताका पळयत जाल्यार खरेपणी तोच आमचो ठेवो जावन आसा. ह्या वेळार तुमची सगळी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरून पयले सुवातेर देवाकार दिवया. ताणें आमकां खूब मागलेलें दिलेलें आसा, पूण आनिकूय आमी मागोंक जाय. मागात म्हणचें तो आमकां दिता. तर ह्या वेळार आमी आमच्या पातकांची दूख धरया, पातक आमचें सरशिल्लें काडून उडय म्हणया आनी आमकां अदीक आनी अदीक देवाचीं भुरगीं करून घडोवन हाड म्हणून आमी आतां हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर्प दितात देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा, तुजेर पातयेतेल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणें कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकळूत आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक, सोरतेल्या वस्तू ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. आतां आमी शिंतीदान देवाचें उतर आयकोया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पर सोलोमोनाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमावान म्हणलें, सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नोकलो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेगून जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीट करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? सोलोमावान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चोड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आंवक ना म्हूण गिरेस्तकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मोन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणगे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सोबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. सोबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजें उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांव म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमूर्त. सोबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. सोबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग कोत्ता. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगले तरेचे फुटकिरे चालीचो म्हाका कांटालो येता. सोबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. सोबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कोण ताचो मोग करता आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे पोरमोणें आपयल्यांत तांच्या बरोबर सगले वस्तूय देव तांचे बऱ्याक वावुरता. हें आमी जाणा, कित्याक जे कोणाक देवान आदीं फुडें ओळखून काडल्यांत ताणें आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलें. आपोवण्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलें.
प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचें वडकार. उद्गार. Sois orbes moram, sois orbes moram, sois orbes moram, sois oi. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीचे राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्तें केलें. Sois orbes moram, sois orbes moram, sois orbes moram, sois oi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. Tuमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, सुर्गींचें राज शेतांत लिपलोल्या एका थेवा पोरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशयी खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी सुर्गींच्या राजा दोर्यांत मारलोल्या एका सोगल्या जिन्साची मासली दोत्तोले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पातळ्यांनी घालतात आनी उपकरणांत ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्यां मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आंगठ्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, ओय. आनी ताणें ताका सांगलें, म्हणटोच सर्गींच्या राजाचो शीस जाल्लो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आयची वाचपां तुमी जशे भशेन जेजूक विचारलें आपल्या शिस्सांक, तशेंच हांवूय तुमकां विचारीत जाल्यार तुमी म्हणटले, वय आमकां सगळें समजलां. कित्याक तुमचें ध्यान मन तुमी देवाच्या उतराचेर रायलेलें आसा आनी तुमी कृपाय मागलेली आसा आनी देवान तुमकां हें देणें दिल्लें आसा. तर एक फावटी हे भाशेन देवाचें उतर आयकलें की ना, तें रोखडेंच आमच्या काळजांत रुजता आनी तें मागीर किल्लोता, तें वाडटा आनी फळां दिता. भयणीनो आनी भावनो, दोतोर न्हीद आमी शिंकल्या देव हूंय हा, सगळ्याक आसा. आतां सगळ्याक आसा तो पळोवंक आमकां ही कृपा मेळिल्ली आसा आनी आनिकूय मेळटली. कित्याक खूब फावटी कितें जाता, जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना ताका आमी पळयना. आमी दुसऱ्यांक जशीं तीं आसात तीं हें पळयता. पूण तांच्या भितर ही सगळी माती पळय आहा ती काडली की ना मागीर जेजू भितर आसता. माती म्हणजे कितें, आमची नाका जाल्लीं चिंतनां, उतरां, कोन्यो. एकलो व्हड जिओलॉजिस्ट तो आफ्रिकेंत गेल्लो, तांझानिया म्हणटा पळय त्या शारांत, आनी तो आपली गाडी घेवन
फोर व्हील ड्रायव्ह ते ताणें वेतालो रानांतल्यान वेतालो, ताची गाडी रोमली, तो एकलोच हाल्लो त्या दिसा. भायर सरलो, सगळीं कापडां मातशी बदलली आनी तो खणोंक लागलो ती भायर रोमलेली आहा ती काडपाक. कोत्ता कोत्ता ताका कितें मेळ्ळें उपरांत ताणें तें सोदलें. खूब हें आसली, माती आसलेली ताका. ताणें ती माती काडली पळोवंक गेल्यार ताका व्हडल्यांतले व्हडले मोती मेळ्ळे. आनी हे मोती आतां इंग्लंडाक त्या व्हडल्या म्युजियमांत आसा आनी ताच्या नांवान तें थिचोर मेळ्ळेलें आसा म्हणून बरयलां. पळय कशें जालें पळय तें, खंयचोर वेतालो तो आनी कशें ताका सांपडलें. हें देवाचीच येवजण म्हणूंक जाता. आयची वास्प आमकां तेंच सांगतात न्हय. तो एकलो शेतांत खणटालो आनी ताका मेळ्ळें एक मोती, बोन केलें आनी तें विकतें घेतलें. सगळें ताणें बाकीचें आसलेलें तितलें आपले कडेन विकलें, पयशे घेतले आनी मागीर तें शेत ताणें घेतलें. अशें थिचोर जातालें. आनी आदल्या तेंपार बांकां नासलोलीं म्हणून ते कितें करतालीं, कितें आहा पळय गिरेस्तकाय ती जमनींत पुत्ताले आनी मागीर खूब पाटी कितें जातालें ती विसोत्ताले. हिचोर पुल्लां तें कोण दुसरो तें शेत घेतात आनी तांकां सांपडटाले तें, आनी ते भाशेन म्हणून हितून ते मोती मेळ्ळे म्हणून हे भाशेन. आतां जेजू तर आमकां मेळ्ळो आनी आमकां मेळ्ळलो आसा न्हय, जाल्यार ताची गोडसाण इतली बरी की आमकां आनीक दुसरें कांय नाका. ही आमी कशें जाणो? सोलोमान पळय कितें सांगलें पळय तें देवाक ताणें अशी विनंती केली, सायबा तूं म्हाका ती विवेक दी ज्या प्रमाणे बरें आनी कितें वायट तुज्या येवजणे प्रमाणे तें म्हाका शिकय. म्हणजे कितें, आमी आतां ताचे काळार वेगळें, आमच्या काळार कितें मागता आमी, पवित्र आत्मो दी आमकां. पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो. म्हणजे कितें, जेजू आनी बापाय सवें जो आत्मो आसा, तो एकवट आसा, तो आमकां दी. आनी आमकांय किरकोळ मनशां आमी, मातयेचीं भांडारां, देव आमचे सवें जियेता म्हणून कालूच आमी नियाळ केलेलो आसा, तोच आमचे भितर जियेता. आनी ही विवेक ताचे कडून आमकां मेळटली. असली तो पदवी मागता. आनी देव ताका म्हणटा, तुवें कांय व्हडलें मागोंक जाय, हें तुवें मागलेलें आसा म्हणटूच हांव तुका तें दितां आनी बाकीची सगळी गिरेस्तकाय सगळें दितां. ताणें म्हणून तूं मागीर रगडायलें, कित्याक आपलेपणान जियेलो तो. आनी अशें आमचेय मदें जाता. आमी तर शिटूक रावना आनी चतूर रावना जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, देवान आमकां विचून काडल्या. केन्ना? घोडच्या आदींच आमकां सगळ्या जाणांक विचून काडलेलीं आसा. पूण विचून कित्याक काडल्या? आपले सारकी ताणें आमकां केलेली आसा, पूण ताचे सारकी आमकां जिवंक जायना. आमचे अस्तुकी रावले तर आमकां जायना तें. ताका लागून सांतिनास म्हणटा, आमी सदांच कृपा मागूंक जाय. देवा कडेन कृपा मागली की ना, तो आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी आमकां जेजूच्या रुपकारांत आमी एक जाता. तो आमचे सवें जियेता न्हय, तर आमी आनी तो एक जावंक लागता आनी ताचें रूप आमचे मदें दिसोंक लागता, आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. हातून कितें मेळटा? आमकां तें मोती मेळटा, जेजू मेळटा आनी ताचे सवें सगळें आमचे सवें तोणी कितें घडटा तितलें सर्गीच्या राजान घडटा तशें घडोंक लागता. बाकीच्यांक तें कळना, पूण आमकां जरी तर आमकां ही विवेक मेळ्ळी आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे सवें आसलो आनी आमी ताका सगळो एकवटान रावल्या, जाल्यार तें आमचे मदें घडोंक लागतलें. दुसऱ्या वाचपान आमकां ताणें सांगलां, आमकां आपयल्या ताणें, तो आमचें सगळें करून घेता. आमी कांय करपाची गरज ना, फकत ताका सहकार दिवचो, इतलेंच. सायबीण मायन जशे भाशेन केलें ते भाशेन. आनी हेर सगळे सांतिनास तेच भाशेन जियेतालो. ताका तें समजलें, देवान ताका ही समजणी हाडली आनी तो म्हणटा, ह्या सगळ्या संवसारांत देवाचें मोती आसा, देवूच आसा. तेन्ना आमी सृश्टीचो काय म्हणून तूं परामोस कोत्तेले. हांव सृश्टी म्हणून तूं आमचो परामोस कोत्ता, पूण आमी करूंक जाय. आमी पळयात सगळीं झाडां कातरून उडयता,
सगळे दोंगर कापून उडयता, आमची घरां बांदूंक जाय, न्हंय कितें बांदूंक जाता, सगळें इबाड करता. पळय आतां कितले ते पोतयो, प्लास्टिकाच्यो पोतयो दर्यांत आसात, येणे तेणे पडलेल्यो आसा. आमचे जनावरां कांय खावंक ना म्हणून तें खातात. आमकां कसलें प्लास्टीक दूद मेवतलें मागीर, हे भाशेन जालेले आहात कारबार. चड वायट परिस्थिती जायत वता. आमचे दोळे आनी काळीज आमी उक्ते करूंक जाय. देव सगळ्याक आसा, आमी सगळ्याचो परामर्श करूंक जाय. आमी कितें करता, कितें खालें की ना वायर उडयता, ना तशें न्हय. हो आख्खो संवसार देवाचोच आनी देव सगळ्याक आसा. देव म्हजें सवें आसा, देव तांचें सवें. दुसरीं करतात म्हणून आमी करूंक फावना ना. आमी दुसरी देख दाखोवंक जाय तांकां समजलें ना पर्यंत जाल्यार कांय नजो. पूण आमचें जिवीत तर आमी जेजूचे थिरायत हे मोती आमकां मेळ्ळेलें आसा. मागीर आमच्यान सगळें निरीक्षण करूंक जाता, कितें बरें कितें वायट निवडूंक जाता. आमी न्हय, तोच आमचें सवें करतलो. आनी हे भाशेन आदल्या तेंपार कशें घडटालें आनी बरेंपण ताणें कशें दाखयल्लें तें ह्या काळार आमच्यानूय दाखोवंक जाता. कित्याक देवाचें उतर आतां, काल आनी फुडाराक एकूच, तें केन्ना बदलो ना. कित्याक देवान तें उचारलेलें आसा आनी देव एक सोत, आनी त्या सोतान आमी सगळीं जाणां उजवाडाक येता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें सगळें आमचें सवें घडच्याक आमी ओदीक आनी उदीक सांतिनासान आमकां दाखयल्या ते प्रमाणे जेजूक आजीर जावया. हें आमचें मोती आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. आतां आमी सगळीं जाणां हें मागणें कोत्ता आसतना खरेपणी सगळ्या संवसाराक देवाची कृपा मेळटली आनी देव हें सगळें बदलून काडटलो. आमकां खूब फावटीं दिसता चे जावचें ना, हें कितलें पातक, कितलें रुजलेलें आसा, बदलतलें तें. वय, मागण्यांत सगळें बदलूंक जाता. पूण जेन्ना आमचें मागणें जेजूक एकवटोन आमी कोत्ता तेन्ना ताका खूब मोल आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी हें मागणें करया. सोरपोदेदार आनी काकलुतसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेसपिडा नियंत्रणा खाल येवंक, एक पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी ह्या दिसांनी खूब नवें कितें घडलेलें आसा आमच्या भावा भयणी सगळें. तीं हें व्हायरसाक आतां रेजिस्ट करूंक लागलेलीं आसा. सायबा, तुवें आमकां ही कृपा बळ शक्ती दिलेली आसा, तुका आमी वाखाणटा. आनी आनीकूय तुवें आमचें सवें बरेपण दाखोवचें म्हणून आमी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ही प्रार्थना उबारता. आमेन. आमी आमचो भावार्थ आतां उच्चारुया. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सोलोमाव राजान देवा लागीं जाणवाय मागली आनी देवान ताका ती दिली. आमकां कितें गरज तें मागुया आनी सुर्गींचो थेवो आमकां जोडून घेवया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेडयांच्या काळजांत सर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गींची गिरेस्तकाय आपले परजेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावां भयणां कश्टांत त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पुर्जेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या कुटुंबांनी सर्गीच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवन खरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण वळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगल्यांनी आमचें मन काडी सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गीचे वाटेर आडखोड जाता तें सगलें पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचामोडाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवां मागलेलें तूं आमकां दितलोय म्हूण आमी बोवाळतान तुजे लागीं मागलां. आमची मागणी आयकून घे बापा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. Page number 41, C30. रूपे वांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय, कशी वोबून दिता तुका. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता. 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 म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओंपता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपो दिदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंत थावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्ग दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaratom sorvis bordum, sorgani salsar molia, duja voi pavan, sorgi duka, soy soy, sorvis borace. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jesu, ami haurokata, ani kashile pieta. Tidle baude, tu voi bovan Jesur, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमचें जिवीत जेजूक लागून दर दिसा रुपांतर जायत वता. आमी ताचे सारकी ओदीक जाता. चुकता पूण चुकी आसूं रोखडेच आमी ते मानया
आनी आमी किरकोळ पातकी मनशां म्हणून वळखुया आनी सायबा तूंच आमचें जिवीत चलय म्हणून ताचे कडेन आमी विनंती करुया. त्या भायर जी आमचे कडेन मागण्याची विनंती करतात, जी आमकां मदत करतात, तितल्याय पासत आमी मागया. जेजूक एकवटोन तांकांय जेजू सगळें एकवटोन दवरया आनी आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन घरा आशिल्ल्यांक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें आतां मागणें उच्चारुया आनी ताका आमच्या काळजांत घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणीन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 49, D5. मागुया. सर्गीचे बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्ट मोरणाच्या उगडासाक उतरां वडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला, तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळ्ळो अशें कर म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आर्गान दिनवास दिवया देवाक, कित्याक ताणें
आमकां मीस आयकूंक ही संदी दिलेली आसा. कितलीं जाणां हांगसर बजिलिकेंत वावुरतात. देवान तांकां बरी सावथ भलायकी दिवची. आनी तुमकांय कित्याक भक्तीपणान तुमी जेजूक स्विकारतात आनी ताचे सारकी उदीक आनी उदीक जावंक कृपा मागोत आसात. तुमकां मेळिल्ली आसा म्हणून देवाक आमी दिनवासया आनी हो आशिर्वाद घेवन मागीर आमी भाग्यवंतीनास कडेन अदीक जेजूच्या एकवटांत ताचे सोवे रुपांतर जावंक मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. लॉयलाच्या भाग्यवंतीनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारेचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळे काळ जावन तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र आत्म्याचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचे हात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सकट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांत थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंतीनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासतांव आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पितांव. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजूक सोदून दुसऱ्यांकूय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 241, U23. So